नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चण्या पिठाच्यो नेवऱ्यो। नेवऱ्यांनी भरपाक सारण करपा खातीर हांव 1 कप बेसन घेता। चण्याचे पीठ आमकां भाजून घेवपाक जाय। हांवें चण्याची डाळ भाजून ताजे पीठ करून हाडला। आता हे पीठ आमकां मातशें भाजून घेवपाक जाय। हातून हांव 1 चमचो तूप घालता। चड तूप घालपाक जायना, चड तूप घातले जाल्यार घट जाता। पीठ मातशें आमकां भाजून घेवपाक जाय। डाळ पयली भाजून घेतिल्ली, ताका लागून खूब भाजचें पडना। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। लो फ्लेमीचेर आमकां भाजून घेवपाक जाय। पळयात आतां पीठ भाजून जालें। हांवें डाळ भाजून पीठ केल्लें, ताका लागून मातशें भाजून घेतल्यार पुरो जाता। आता हांव गॅस बंद करता आनी थंड जातकच बाकीचे सामान आमी तातून घालुया। नेवऱ्यो करपाक हांवें 1 कप रवो भिजत घातला। हो रवो हांवें 2 वरां भिजत घालून दवरलेलो। नेवऱ्यांक पाती करपाक हो हांवें मैदो घेतला। 2 कप मैदो घेतला। तातून हांव घालता चवी पुरते मीठ। 2 मोठे चमचे हांवें तेल घेतला। हे तेल हांवें गरम करून घेतला, ते घालता। तेल घातल्यानंतर मैदो आमी बरो कालोवन घेवपाक जाय, मिक्स करून घेवपाक जाय। पिठान तेल घातल्यानंतर पीठ बरें पयलीं मळून घेवपाक जाय, मिक्स करून घेवपाक जाय। आता हांव तातून हो रवो घालता। हो रवो आमी भिजत घालून दवरलेलो तो घालता। आता पीठ कालोवन घेवपाक जाय आनी थोडेशें लागले जाल्यार उदक घालपाक जाय। थोडेशें उदक घालता। पीठ कालोवन जालें। पिठाक थोडेशें तेल लायता। पिठार झाकण घालून पीठ आता आमी अशें थोडो वेळ दवरुया। सारण करपाक हें चण्याचें पीठ हांवें भाजून घेतलां। तातून हांव अर्दो कप सोय घालता। ही सोय सुकोवन घेतल्या, सुकलेली सोय। अर्दी वाटी तीळ घालता। हे मोठे 4 चमचे तीळ आसा, हे तीळ हांवें भाजून घेतल्या, ते घालता। पाव वाटी खसखस, म्हळ्यार हे 2 मोठे चमचे खसखस आसा, हे खसखस हांवें भाजून घेतल्या, ते घालता। अर्दो चमचो वेलचीची पावडर घालता। काजू हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या, ते घालता। बदाम हांवें कुडके करून घेतल्या, ते घालता। मिक्स करून घेऊया। 1 वाटी साखर हांवें पावडर करून घेतल्या, ती घालता। साखर घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त करपाक जाता। मिक्स करून घेऊया। सारण आता आमचें तयार जालें। पळयात अशें करून जावपा जाय। आता आमी नेवऱ्यो करपाक सुरवात करूया। पीठ तयार आसा। आता पीठ आमकां बरें मळून घेवपाक जाय। अशें करून पीठ बरें मळून घेवपाक जाय। आता आमी पिठाचे गोळे करून घेवया। तुम्ही नेवऱ्यो केद्यो करतली त्या प्रमाणे गोळे करून घेयात। हे हांवें थोडे सुके पीठ घेतलां। नेवऱ्यांची पाती लाटून घेवया। अशें करून पाती लाटपाक जाय। पाती हांवें सारकी अशी मांडून घेतली। हातून आमकां सारण भरून घेवपाक जाय। हे थोडे हांवें उदक घेतलां। हे आमी सारण केलां तें आतां तातून भरून घेवपाक जाय। अशें सारकें सारण भरून घेवपाक जाय। आता ताका सायडीन अशें उदक लावून घेवपाक जाय। उदक लायल्यानंतर अशें हळू फोल्ड करून घेवपाक जाय। आता कोडो अश्यो कापून घेवपाक जाय। अश्यो नेवऱ्यो भरून घेवपाक जाय आनी अश्यो कापून घेवपाक जाय।
गॅसार हांवें कायल दवरून तातूंत हांवें तेल तापत दवरलां. सुरवातीक तेल बरें तापपाक दिवपाक जाय. तेल तापले तशें तातूंत हांव नेवऱ्यो घालतां. नेवऱ्यो तळटा आसतना गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या. नेवऱ्यो परतून घेवया. चण्याच्या डाळीच्या पिठाचे नेवऱ्यो केल्या. तशेंच हांवें सोयेच्यो नेवऱ्यो केल्ल्यो आसा, ताजे लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दितां. नेवऱ्यो आतां दोनी वाटल्यान बऱ्यो फ्राय जाल्यो, बऱ्यो तळून जाल्यो. आतां हांव काडून घेतां. पळयात कलर एकदम मस्त आयला. 1 कप चण्याचे पीठ घेतिल्ले, तातूंत 27 नेवऱ्यो जाल्या. चण्या डाळीच्या पिठाच्यो नेवऱ्यो तयार आसा, रेडी आसा. खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त रावात. देव बरे करू.